आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. ताका आर्गां आनी दिनवास दिवया, कित्याक ताणें आमकां कालचो दीस आनी आयची रात बरे भाशेन सारूंक ताणें आमकां मदत केलेली आसा. आनी ताचे कृपेन बरोवन आमी ताका सहकार केलेलो आसा. सायबीणमाय भाशेन आमी ताची चाकर जालेली आसा. आनी सायबीणमायन म्हणलां ते प्रमाणे आमी म्हणलां, हांव चाकर, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी हे परी म्हाका जाय पळय तें न्हय, पूण ताका जाय पळय तशें सगळ्या बाबतींत हांवें ताका एकवटून म्हजें जिवीत सारलेलें आसा. वय हाका हांव आर्गां दिनवास दितां, कित्याक हातूंत म्हाका खूब दादोसपण, शांती, समाधान मेळिल्लें आसा. पूण आसात अश्यो घडयो ज्या वेळार हांवें म्हाका जाय पळय तशें केलेलें आसा. आदली चाली प्रमाणे हांवें दुसऱ्यांक ते भाशेन लेखलेलीं आसा. पूण तरी पूण हें सगळें म्हजें सगळें घडल्या उपरांतूय हांवें ताचेशी बोक्षणें मागलेलें आसा. दुसऱ्यांकूय हांवें दुखयल्लें आसा आनी तांचेंय बोक्षणें, कित्याक तो तांचे सवेन जियेता. आनी जें तुवें ल्हानांतल्या ल्हानांक केल्लें आसा तें म्हाका केल्लें आसा म्हणून जेजू तुकाच हांवें हें सगळें केल्लें आसा. तातूंतली म्हाका सुटका दी. Sacramenta raololia mogacha Gesù. Sacramenta raololia mogacha Gesù. Ulpai amci kalza tuja mogan Bogu kami tuka sasna cha sasna. Ulpai amci kalza tuja mogan Bogu kami tuka sasna cha sasna. Muncha soiba ailolia devacha puta. Muncha soiba ailolia devacha puta. Bosoyam kantuja jeuna mezar zaucha kami kori devachi burgi. Bosoyam kantuja jeuna mezar zaucha kami kori
भुरगीं प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या ओंड्या प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या ओंड्या ओसोक बुकेलोले ओत्मे आमचे वेगी उबार सांभाळ गोठायेन तुझे ओसोक बुकेलोले ओत्मे आमचे वेगी उबार सांभाळ गोठायेन तुझे उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आजा बोडव्यांक मेळना असलोल्या खाणा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणा आजा बोडव्यांक मेळना असलोल्या खाणा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणा जेजू आमी सगल्यांक हांगसर तुजेशी हाडटा जाणेन आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्याकूय तुज्या पांयाशी आमी दोत्ता जीं कोण आपल्या जल्माचो दीस समोरमतात जीं कोण आपल्या काजाराचो दीस समोरमतात जीं कोण परिक्षेन भाग घेतलीं जीं कोण इंटरव्यूजाक वेतिलीं जीं कोण हॉस्पिटलान वेतिलीं जीं कोण प्रवास करतलीं हांकां सगळ्या जाणांक तुज्या ताब्यांत कमी करता तुजो आसरो तांकां दी आनी तांकां पेकोवणी हाड तांचे मदें विजय हाड तांकां खुशाल कर तांकां राख आनी सांबाळ तूं सदांच अशें कोत्ताय म्हूण आमी जाणो पूण तरीक पूण आमी खालतिकायेन तुजे कडेन मागता कित्याक तूं जावन आसाय आमचो धीर आनी आदार जीं कोण दुयेंसान पडलेलीं आसा तोरी तोरीचीं दुयेंसां कुडीची मनाची भावनाची चालीची संबंदाची ओतम्याची ही सगळीं दुयेंसां तातूंतलीं तांकां भायर सरोंक जायना फकत तुज्या उमोलीक रगतान तुज्यान तांकां धुवन नितळ करूंक जाता पूण ह्या वेळार जेजू आमचें पातक कितें तें आमकां कळीत कर आनी हो आमी वेळ सारया ताचे बरोबर आनी ही सगळीं पातकां जी आमी
जियेत आसा ती ताच्या ताब्यांत आमी करुया. प्रत्येक जाणा कसलें म्हणून पातोक आयच्या दिसा तातूंतली म्हाका सुटका जाय तें पातोक आमी आतां कबूल करुया. आनी एक म्हजें पातोक कबूल केल्या उपरांत तूं केदो व्हरतो तें म्हाका दिसून येता. आनी हांव किरकोळी जाल्यार कितली जबाबदारी तुवें म्हज्या हातांत घातल्या ही म्हजे वस्तुंगी पाळूंक जायना. जेजू, तुजोच आदार म्हाका जाय. सर्वेस्परा आमचे देवा, शेकानशेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. मळब तुज्या हाताचें काम. आम पळयन जाल्यार तुवें थंय लायिल्ल्या चोंदरां नेकोत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उगडास करच्याक आदावाचो पूत कोण, तुवें ताची पर्वा करच्याक. तरी आसतना तुवें तुका देवदुतां परस मातसो सकला दवरला. मायेचो आनी तेजाचो मुकूट, मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताच्या रचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांया तोळा दवरलाय. मेंढरां गोरवां रानांतली संवसां पर्यंत एणे तेणे हुबतोली वाऱ्यावेली सुकणीं आनी उदकान फिरतोली दर्यांतली मासली सगळेंच ताच्या आधीन केलाय. सर्वेस्परा आमचे देवा, शेकानशेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें.
Moje wole poisatas tujas muka. Santos bokta makayun tujitai. Mojo kosho so pursata tujitai. Moje wole poisatas tujas muka. Namaskar tuka kotang dunia. Aujiu cakalar sumya korum namaskar tuka. Namaskar tuka kotang dunia. Aujiu cakalar sumya korum namaskar tuka. I worship you. I worship you. The reason that I live, oh Lord, is to worship you. I worship you. I worship you. The reason that I live, oh Lord, is to worship you. Lord, we thank you for the gift of yet another day. We thank you, Lord, for giving us the gift of life this morning. We thank you for all the favors that you have bestowed upon us. In many instances, Lord, we were unable to recognize your presence in our lives. And it is due to this that today, as we gather before you, our hearts are filled with gratitude. Gratitude for the many things that you have done in our lives, for the many blessings, for the many graces that you have bestowed upon us. At the same time, Lord, today you invite us to focus on what is necessary. In the Gospel, we see how the Pharisees focused a lot on the law without looking at its significance and its implications. Similarly, Lord, in our lives, we see that most of the traditions that which we follow may have been separated from life and may have lost their significance. We keep many traditions or we follow some things just out of fear and superstition. We ask you, Lord, to enlighten us on these aspects. Because for you, Lord, practicality matters. You were very practical in all that you did during your ministry. And in a way, you invite us today to do the same.
In the readings, Lord, we see how you created everything. You created the nature for us and gave everything for us. But we, Lord, we have not been responsible. In the name of development, we have altered many things in nature. Though you gave us dominion over all things, the dominion was meant to take care and not to dominate. But we, Lord, we have dominated and tried to control everything, tried to get everything under control. Ultimately, Lord, everything that you do is good. And as we gather before you today, we bring before you, Lord, all our intentions, all our petitions, our prayers, those sentiments, those feelings that are deep down within our hearts. Our souls are yearning for you, O Lord. And as we are now united to you through various means, we place all these thoughts, all these anxieties at your feet, O Lord. And we continue to pray, Lord, for the victims of the COVID-19 pandemic. We pray for the doctors, the medical staff, for all the others in charge of administering the vaccine. We also pray, Lord, for the citizens, that they may be patient and they may cooperate, especially during these trying times. We continue to pray for all those suffering from other ailments, those seriously ill in hospital, those who are to undergo some tests or some surgeries in the following days. In a very special way, we continue to pray for Francisco Pereira. We pray for his speedy recovery, and we also pray that his tests, the MRI tests, may go on well. We continue to pray, Lord, for all those who celebrate their birthdays today and who celebrate their anniversaries. We ask you, Lord, to bless them and give them good health of mind and body. We pray for those who are preparing for the exams and for those who are to answer their job interviews. We ask you, Lord, to bless and guide them and give them good health of mind and body, so that all that they may do, all their hard work may bear fruit. We also pray for peace in the world, among nations, in our country, in our neighborhood, in our family, and most importantly, in us. We pray for all those who have gone away from the church, those who have gone astray, those who have been misled, misguided. We ask you, Lord, to show them your light, so that they may realize and that they may return to the place where they left from. These are a few prayers that we have, O Lord, but there are many more deep down within our heart. You know it all. And therefore, today we ask you, Lord, that as we go along during this day, doing our daily chores, doing our daily works, give us the grace that we may bear witness to your name, that we may share the compassion, love, and mercy that we have experienced from you, that we may share it with others around us.
And most importantly, Lord, that we may live the gospel values and live lives as sons and daughters of the Lord. जेजू, तुजे बरोबर वेळ जाल्लो म्हणटत आमचें भितरलें अंतस्करण बदलता. न्हयच तूं भायर, पूण तूं आमचे भितर आसाय म्हणटत तुजें रूप सगळेंच आमचें सवें घडोवन येता. तुजो आशिर्वाद आमचेर पाठय आनी आमकां सगळ्यांक ताणें मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय तूं तुजो स्पर्श करून पेकोवणी दी, कुडीक, मनाक, आत्म्याक. आनी तुका आमी आयच्या दिसा सगळ्या प्रसंगांनी वाखाणीत रावतले. हे भाशेन सगळ्या संदर्भांत, सगळ्या प्रसंगांत तूं आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक तुजे येवजणे प्रमाणे घडोवन हाडटलें. हाका लागून तुजो आशिर्वाद आमचेर पाठय आनी आमकां तुजे कृपेन भर. संस्कारां घेतल्या वर्त्या साश्टांगी नोमान कोता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार, तिरवाडो आमचो बावार्थ, सैमोर्ते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या, जैतिवंत पुताक ताच्या, मुरगोटून काळजान तोणा, वंदुया वाखाणुया. जोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या, संस्कार को खालते पोणा
मान देऊया सासणा सासणांक. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या जावडाचो उंडो तो. मागुया देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. मोगाळा जेसू, मोगाळा जेसू, ती म्हाका काळीज, ती म्हाका काळीज, तुज्या काळजा सारके. मोगाळा जेसू, मोगाळा जेसू, ती म्हाका काळीज, म्हाका काळीज, तुज्या काळजा सारके.